गोंयभरच्या चडशा देवळांनी देवस्थान समित्या खातीर वेंचणुको जाल्यो। गोंयांत नोंदणी केल्ली सुमार 400 देवस्थानां आसात। कांय देवस्थानांनी उत्सव चालू आशिल्ल्यान वेंचणुको जाल्यो नात। केरी सत्तरीच्या आजोबाच्या देवळांत कायदो सुवेवस्थेची परिस्थिती उद्भवपाक शकता म्हणून वेंचणूक फुडें धुकल्ली। कांय कडेन बरे तरेन वेंचणुको जाल्यो जाल्यार चडशा देवळांनी बिनविरोध समित्यो थारल्यो। गोंयांतल्या सुमार 400 देवस्थानांच्यो वेंचणुको आयतारा दवरिल्ल्यो। कांय मोजकीच देवळां सोडल्यार हेर सगळ्या देवळांनी वेंचणुको जाल्यो। चडश्यो देवस्थान समिती बिनविरोध वेंचून आयल्यो। कांय कडेन आयतारा उसरा मेरेन मतमोजणी चालू आशिल्ली। वेंचून आयिल्ल्यो कांय समित्यो अश्यो: पेडणे तालुक्यांतल्या मोरजेच्या मोरजाई देवस्थानाचो गोपाळ शेटगांवकार अध्यक्ष जाला। पेडणेच्या भगवती पंचायतनाचो जितेंद्र देशप्रभू अध्यक्ष जाला। हरमलच्या रवळनाथ पंचायतनाचो मनोज केरकार अध्यक्ष जाला। तोरसेच्या माऊली पंचायतनाचो उत्तम शेटये अध्यक्ष जाला। चोपडेच्या भूमिका पंचायतनाचो गणू नामदेव गांवकार अध्यक्ष जाला। सत्तरी तालुक्यात पिसुल्लेच्या महादेव देवस्थानाचो मिलिंद परब अध्यक्ष जाल्यार सचिव म्हूण चंद्रकांत परबाची निवड जाल्या। केरी सत्तरीच्या आजोबाच्या देवस्थानात समितीची वेंचणूक जावंक ना। कायदो सुवेवस्थेची परिस्थिती येवंक शकता म्हूण ही वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या। तिसवाडी तालुक्यात पणजेच्या महालक्ष्मी देवस्थानाचो योगेश देपो अध्यक्ष जाला। ब्रह्मपुरीच्या गोमतेश्वर देवालयाचो सर्वानंद शिरोडकर अध्यक्ष जाला। वासुदेव देवकी कृष्ण देवस्थानाचो दयानंद भिकू वळवयकार अध्यक्ष जाला। मुरगांव तालुक्यांत सांकवाळच्या साखळ्यो देवस्थानाचो नारायण नायक अध्यक्ष जाल्यार गिरीश नायक सचिव जाला। वर्सुकी पालखी उत्सव आशिल्ल्यान वास्को सड्यावेल्या लक्ष्मी नारायण देवस्थानात वेंचणूक घेतली ना। फोंडेच्या रामनाथ देवस्थान रामनाथीचो रमाकांत आंगले अध्यक्ष जाला। नवदुर्गा देवस्थान मडकयचो वल्लभ कामत अध्यक्ष जाला। उत्सव आशिल्ल्यान शिरोडेच्या कामाक्षी आनी कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाक वेंचणूक जावंक ना। सांगे तालुक्यांतल्या विमलेश्वर देवस्थान रिवणाचो पूर्णानंद प्रभुदेसाय अध्यक्ष जाला। विठ्ठल देवस्थानाचो धर्मेश मराठे अध्यक्ष जाला। मारुतीगड देवस्थान कुडचडेचो विकट वेर्लेकार अध्यक्ष जाला। बार्देस तालुक्यांतल्या बोडगेश्वर देवस्थान बोडगिनीचो सुभाष कळंगुटकार अध्यक्ष जाल्यार वासुदेव डिचोलकार सचिव म्हूण आयला। विठ्ठल रखुमाई संस्थानाचो उर्वेश नाटेकार अध्यक्ष जाल्यार तुषार टोपले सचिव म्हूण आयला। मारुद्र देवस्थान म्हापशेचो अमर कवळेकार अध्यक्ष जाला जाल्यार शोमित मिसाळ सचिव जाला। केपें तालुक्यात शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी देवस्थानात राजेश शेट अध्यक्ष जाला। असोळडेच्या सातेरी ग्रामदेवी देवस्थानात प्रशांत राऊत देसाय अध्यक्ष जाला। शांतादुर्गा बाळेकरीण बाळे मोहनदास फळ अध्यक्ष जाला। केपेच्या दत्त मंदिरात वेंचणूक जाली ना। काणकोण तालुक्यात मल्लिकार्जुन देवस्थान गांवडोंगरेचो दिवाकर वेळीप अध्यक्ष जाला। मल्लिकार्जुन देवस्थान खोतीगांवचो जिवा देसाय अध्यक्ष जाला। श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवस्थानात उसरा मेरेन मतमोजणी चालू आसली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आशवे बिचार टॅक्सीचो धंदो करपी 2 रशियनांक पत्रकां वाटतना थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी रंगे हात धरले। उपरांत सुवातेर पुलीस पावले आनी रशियनांक अटक केली। ह्या रशियनां कडेन धंदो करपाक कसलोच परवानो ना। धंदो करपी रशियनांक लागून थळाव्या टॅक्सीवाल्यांचो धंदो काबार जाता। सरकारान बेकायदेशीर धंदो करपी रशियनांचेर कारवाय केली ना जाल्यार आत्मदहनाची शिटकावणी टॅक्सीकार संजय कोलीन दिल्या। ह्या पळयात हे रशियन टुरिस्ट आशवे बिचार कशे पत्रकां वाटतात। हे रशियन बेकायदेशीर टॅक्सीचो धंदो करतात। तांचे कडेन धंदो करपाची कसलीच परवानगी ना। आयतारा तांकां पत्रकां वाटतना थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी रंगे हात धरले। उपरांत तांकां पेडणे पुलिसांनी अटक केली। कोणाचो पावर आहे का कोण आहे पासून रशियना पासून कोण आहे बिझनेस कोण चलयता ते आमकां कळोवंक जाय। तेंचो ना जर बेगीन ताबडतोब जर गाडी बंद जायना टेम्पो ट्रॅव्हलर इनोवा मोर्जेन मांद्रे आशवे अरंबल भोंवता ते जाल्यार हांव 20-25 तारखेक चोपडे भर बाजारात मार्केटात आत्मदहन हांव संजय कोले हांव आत्मदहन करतलो। कित्याक लोकांचे रिणां कशी फारीक करतले आमी फॅमिली कशी पोसतले हे गव्हर्नमेंटाक कळना। साहेबाक सुद्धा सांगून गेल्लो हांगासर अशें करतात म्हणून 4:30 गाडी येतात 4:30 5 गाडी 3:30 गाडी येतात टेम्पो ट्रॅव्हलर भरून वयता। वॉटरफॉल 15 6 15 4 3 अशे 8 दिसांक अशी गाडयो चलतात म्हणलो। वॉटरफॉल मुर्डेश्वर हम्पी आमी कितें करूचे आमकां आमच्या कडेन गाडयो ना आनी वयल्यान आमकां सुद्धा लेस रेटीक सुद्धा गेले आमी वाडी मारूंक तयार आसो। तुमी बिझनेस करता आमकां बिझनेस दिया भायले गाडी आपोवं नाका आमी तांकां सांगतो आनी हे नाका जाल्ले करतना आमच्या गाडयांक आतां हप्ते भरपाक आमकां पयसो ना। हे 2 रशियन एक चेडूं आनी एक चेडो एक काय हातीन बुकलेट किंवा पम्पलेट घेवन ते भोंवताले आनी ते टुरिस्ट घेवन वयताले। सो तेंच्या रिक्वेस्ट केलो की अशें अशें पळय हें आमचें नदरेन दिलां त्या प्रमाणे हांवें तांकां विचारलें की तो म्हणटा आपूण बिझनेस विजा आसा पूण बिझनेस करपाक ताका हांगा कांय परमिशन ना आनी बिझनेस म्हटल्या नंतर ही हॅज टू डू द बिझनेस वेर तो टुरिस्ट बिझनेस करता दर्शन कांय ना आनी म्हाका दिसता तो कितें करता ते बेकायदेशीर आसा त्या खातीर हांव तेजेर अंडर टुरिस्ट एक्ट
कारवाई करता आनी रिपोर्ट बिफोर द टुरिझम डिपार्टमेंट. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेऊया एक विराम.